वैभव मल्टीपर्पज हॉल. वैभव हा माझा धाकटा भाग. जरी तो आज आमच्या बरोबर ना तरी आम्ही सगळी नवी सुरुवात जी आसा ती त्याच्याच बरोबर करतात. वैभव हॉल हो आमचो एक धाकटोसो प्रयत्न आसा फोंडेकारां खातीर एक उत्तम असो मॉडर्न असो अफोर्डेबल AC हॉल अवेलेबल करून दिवपाचें. ह्या सगळ्या पयलीं हांव आमचे चीफ गेस्ट श्री सत्यवान देसाई सर, सेक्रेटरी ऑफ द गोवा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लायव्हस्टॉक मार्केटिंग बोर्ड हांचें स्वागत करता. Sir, thank you for taking your precious time and being a part of our special day. तसेच ह्या हॉलाचे प्रोप्रायटर एक बिझनेसमॅन, फिल्म निर्माते आणि सोशल वर्कर आणि म्हजे पिताश्री श्री उदय महादेव साळकर हांचे हांव स्वागत करता. One person I admire the most in my life is him. तसेच Mr. Tukaram Malke, he has been a huge support in our family and तांचे स्वागत आसा. एक हॉल आमचो एक्चुअली मार्केटिंग बोर्डाचो हॉल ताणें चलोवपाक घेतला आनी ताचे आमी दिता आसतना ताका तो एक सुंदर हॉल दिलो नाशिल्लो, पूण ताणें तो एक बरो कन्वर्ट करून भितर इंटिरियर हे सगळें घालून बरो एक सुंदर असो हॉल फोंडेकारां खातीर हांगा उपलब्ध करून दिल्ले बद्दल ताका आनी ताच्या सगळ्या फॅमिलीक हांव पयलीं तांचें अभिनंदन करता. ह्या हॉलांत हो हॉल जाल्ले कारणान बरेच फोंडेकारांची किंवा सरावंडिंगचे लोक आसा तांची एक बरी सोय जातली. हे आमी आतां सरान आमकां ह्या हॉलाक सुविधा करून दिल्ले आसता आनी आतां हांव हे सगळे फोंडेकाराक ह्या गोंयकारा कडेन मागता की हे हॉल इम्प्रूव करचें. ह्या हितून आमी 50% डिस्कावंट दिल्लो आसता सेकंड कंडिशन. आनी ह्या फुडें ह्या हॉलान सगळी सुविधा बरी आसा. AC आसा, नॉन AC आसा, बाकीचे लिफ्ट आसा, तरेतरेचे आमकां सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आसा सरान. आतां लोकां कडेन मागता तुमी हे एकदां हॉल पळयात आनी कशें लागता ते तुमच्या मनान कशें आसा तुमी बूक करात. मार्केट यार्डान ही एक बरी आमच्या सगळ्या फोंडेच्या लोकां खातीर सुविधा तयार केल्ली, पूण कशें जालें की तशी ती आतां जसो लोकांचो डिमांड आसा एक अत्याधुनीक जे मॉडर्न फॅसिलिटीज जाय सगळ्या लोकांक आतां हॉला खातीर, तेन्ना ह्या हॉलाक आमच्या साळकर उदय साळकर बाबान सगळी जी मॉडर्न जितली वस्तू जाय म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन मागीर POP आनी लायट ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रोवायड केल्ल्यो आसा. आनी आतां तो एक बरो अत्याधुनीक असो एक हॉल ताणें तयार केल्लो आसा. आनी हेका लागून एक जवळ जवळ 500 लोकांक बसपाची ह्या हॉलांत सोय आसा. तो एक लोकां खातीर बरी फॅसिलिटी फोंडेच्या लोकां खातीर तयार जाल्ली आसा. तेजे बद्दल हांव आमचे साळकार बाबाचें अभिनंदन करता.